जानवायेचें पुस्तक 1. जानवाय आनी मनशाचो शेवट. देवाक सोदुया, वायटाक पाट करुया. चॅप्टर 1. पृथ्वेच्या राजकारभार्यानो, नितीचो मोग करात. सर्वेस्परा विशीं तुमची चिंतना प्रामाणीकपणान सुचयलोली जावंदी. साद्या काळजान ताका सोदात, कित्याक ताची परिक्षा करिनात तांकां तो मेळटा, आनी ताचो विस्वास सोडिनात तांकां तो आपली वळख दिता. खोटी चिंतना मनशाक देवाचो शिलो कुशीन काडटात, आनी सरपोदवेक कोसाक लायतात तेन्ना ती पिश्यांक पयस कोत्ता. खरेंच जानवाय केन्नाच खोट्या ओतम्यांत रिगची ना, आनी पातकाक लोबधलोले कुडींत ती ठिकाण कोच्ची ना. कित्याक आमकां शिकोवन दिता, तो पवित्र आत्मो दोंग्याचो शिलो कोट सोरता, आनी वायटोव्या चिंतना थावन पयस रावता. खोटेपण दिश्टी पडटोच तो फाटीं सोत्ता. जानवायेचो आत्मो मनशांक भोळेपणान वागयता, तरी निंदा कोत्तल्याक ती भोगसूंची ना, कित्याक ताच्या मनांत आनी काळजांत आसा तें देव पळयता. खरेपणी तो ताच्या काळजाचो ठाव घेता, आनी तो उलयता तें आयकता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान आख्खी प्रितूम भरल्या, आनी जो सगळें सांबाळटा तो दर एक उचारलोलें उतर जाणा. नश्टेपण उलयतलो सुटचो ना, आनी फावो ती खास लायलोली न्हीद ताका सोडची ना. कित्याक देवाक मांदिनात त्या मनशांच्यो मान्न्यो बारीकसाणेन तपासून पळयतले, आनी ताचें खोटेपण लावन दिवचे खातीर ताच्या उतरांचो एक वांको देवा मेरेन पावतलो. सगळें आयकतलो एक प्रेमाशेचो कान आसा, एके तक्रारीचो ल्हान आवाज पर्यंत ताका लिपोवंक जायना. देखून गोज्जे भायर तक्रारी कोत्ताना चोत्राय धर. खोटी लढाय दितना तुजे जिबेचेर ताबो दवर, कित्याक गुप्तीं उलयलोल्या उतरांचो लेगीत परिणाम जाता. आनी फटकिरें तोंड तुज्या आत्म्याचो जीव काडटा. तुजे चालीचे चुकीन मरण हाडिनाकाय, आनी तुज्या हातांच्या कर्तुबांनी सत्यानास हाडिनाकाय. कित्याक मरण देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रोचलां तें वर्तुंचें म्हूण रोचलां. संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलोलीं, तांचे सवें मोन्नादीक वीख मेळचें ना, आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना. कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरना. जिवीत देवाक मांदिनात तांचे नदरेंतल्यान. पूण देवाक मांदिनासलोले मनीस आपल्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी आपणाचेर मरण हाडटात. एक इश्ट जालोल्या भाशेन ते ताका आशेतात. तांणी मोन्ना लागीं एक कबलात केल्या ते ताच्याच पक्षांतले. देवाचें उतर हें.